Page 17, Sores Paramukareyat, A32. Sores Paramukareyat, Taka Dinvasuya, Dotir Korab Amche Taron, Taka Bakanuya, Aki Pritum Soglo Somsar, Tahacha Hatanasa, Unsuns Porvor Kol Kol Dove, Tahanets Korunalla. Uporodistiu तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. तुमकां माये मोगाचो योग करिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक आयज आमी लॉरेन्स मास्करेन्यास, मॅथ्यू फेर्नांडीस, विक्टर रॉड्रिगीज आनी लॉरेन्स हाचे पासत आमी तांच्या आत्म्या पासत मागता. त्याच प्रमाणे आमी चर्चिल डिसुजा ताचे आत्म्या पासत आमी मागता. आमी आयज बर्थडे सेलिब्रेट करता हाना फेर्नांडिसाचो 35रो तिचो बर्थडे. तो तिचे पासत आमी मागया आनी सिस्टर बर्नाडेटा पासतूय आमी मागया, तिचोय आयज जल्माचो दीस. आनी लॉरेन्स फेर्नांडिसा पासतूय आमी मागया. ही सगळीं इंतेसां मनांत धरून आतां आमी भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीन भावनो, आयज आमी ह्या कॅथिड्रलाचें समर्पण म्हणून तें फेस्त कशें समोरमता तो तें आमी मनांत धरया. आनी ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचें भोगसणे आमी मागया. हांव पातकी सोडविता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध, म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्यांक देवदूतांक भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरफुदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklut kon, somia kaklut kon, somia kaklut kon. Krista kaklut kon, Krista kaklut kon, Krista kaklut kon. Somia kaklut kon, somia kaklut kon, somia kaklut kon. मागुया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, ह्या तुझ्या पवित्र मंदिराच्या समर्पणा दिसाचो वर्सान वरोस तुजे कृपेन आमी उगडास करूंक पावता. तुज्या परजेची मागणी दोयन आयकून घे आनी ह्या मंदिरांत तुका खरो मान दितात तसली सेवा करूंक आनी तुजी सडवण सुभापणान जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. आमेन. आतां आमी भक्तीपणी देवाचें उतर आयकुया.
इसायास प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें सांगता, नीत सांबाळात आनी प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें प्रमाणीकपण उगडापें जातलें. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताची चाकरां जावंक, भोगतीन ताच्या पांयां पडटात त्या पोरक्या मनशांक मुणगे 7वो दीस बोस्टाय नासतना पाळटात तितल्यांकूय म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलो. हांव तांकां म्हज्या मागण्यांच्या घरान संतोसायतलो. तांचे होम आनी योद म्हजे वेदीर मानून घेतलो, कित्याक म्हज्या घराक सगल्या पोरजांक मागण्यांचें घर म्हूण वळखतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचें वडपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. हांगा मनशा मोदें देवान ठिकाण केलां. सगळीं म्हणया, हांगा मनशा मोदें देवान ठिकाण केलां. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवडेता अंतरेकता. म्हजें कालीज आनी सगलें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्हासतात. जबाब. हांगा मनशा मोदें देवान ठिकाण केलां. तुज्या वेदीचेर दोलबाराच्या सर्वेस्परा, म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा, गिरबोज्यांक पर्यान मेलता बिराड आनी पोलक्यांक पिलां काडूंक आयतो आसा घोंटेर. जबाब. हांगा मनशा मोदें देवान ठिकाण केलां. तुज्या घरांत रावतात ते मनीस कितले भागी. दीस रात ते तुजी वाखाणणी करीत आसात. आमचेर नदर घाल देवा, आमची राखण कर. तुवें मागलोल्यांक भलेपणान सांबाळ. जबाब. हांगा मनशा मोदें देवान ठिकाण केलां. आनीक खंयसरूय 1000 दीस काडचे परस तुज्या आंगणान एकूच दीस रावूंक मेळ्ळ्यार अदीक व्हडलें भाग. पापयांच्या तोंबुनी बिराड घेवचे परस म्हज्या देवाच्या घराच्या उमऱ्यार पांय दवरूनच हांव अदीक भागी. जबाब. हांगा मनशा मोदें देवान ठिकाण केलां. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हजें पवित्र बिराड कोत्तलो. हांव जातलो तांचो देव आनी ती म्हजी पोरजा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआमा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. जेजू जेरुसलेमाक गेलो. देव मंदिरांत बोली, शेळयो आनी पारवे विकताले ते, आनी सावकार आपल्या वेपाराच्या मांडार बसलोले ते ताका सांपडले. ताणीन दर्याची एक सोयती केली आनी ती घेवन तांकां सगळ्यांक शेळ्यां बैलां सयत देव मंदिरांतले धांवडायले. सावकाराचे दुडू ओतले आनी तांचे मांड उमटिले. पारवे विकतोल्यांक ताणें म्हणलें, हें सगळें हांगसरलें काडात आनी म्हज्या बापाचें घर तुमी वेपाराचें घर करूं नाकात. तुज्या घराच्या मोगान हांव लासतां अशें बरयल्लें आसा म्हूण तांच्या शिश्यांक तेन्ना उगडास आयलो.
जुदेवांनी ताका म्हणलें, अशें करूंक तुका पदवी आसा म्हूण कसली खुणां तुज्यान आमकां दाखोवंक जाता. जेजून ताका परतीपाळ केलो, हें मंदीर तुमी मोडात आनी 3 दिसांनी हांव तें नव्यान बांदून दितां. जुदेवांनी ताका म्हणलें, हें मंदीर बांदूंक 44 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपल्या कुडीच्या मंदिराची खबर कोत्तालो. जेन्ना जेजू मेल्लेल्यांतलो जिवंत जालो तेन्ना ताणें अशें म्हणलेलें म्हूण ताच्या शिश्यांक उगडास जालो. आनी जेजून उलयलेल्या उतराचेर आनी पवित्र पुस्तकाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भयणीं आनी भावनो, आमी आयज भरपूर मागणी कोत्ता. आयज आमी त्या मंदिराचो उगडास कोत्ता. कित्याक तें केन्ना बांदून जालें जाणाय तुमी? 1640 वर्सां. पूण तें आदी नासलेलें, वय आदी आसलेलें. केन्ना बांदून जाल्लें ताचें काम? पयलें म्हणलें तूं सुरवातेक 1510 वर्सां जेन्ना पुर्तुगेजांनी आल्बुकेर ताणें मुसलमानांक हांगसरले धांवडायले आनी थंयसर त्या विजय मेळ्ळलो. त्या दिसा 25 नोव्हेंबराचे थंयसर धाकटें कपेल बांदलेलें आसा. तें आजून आसा. तें मोडलें आनी परतून बांदलें. पूण मागीर हांगसर एक इगोर्ज बांदलेली, पूण ती धाकटी आसलेली. कित्याक 1552 वर्सां थंयसर सायबाक हाडलेलो. तो मेल्लो 1552 वर्सां. पूण थंयसर ताका हाडलेलो आनी मागीर थंयसर सांत पावल कॉलेजीन व्हेल्लो. पूण मागीर 1556 वर्सां थंयसर पळय पात्र्याक आसलेलो. ताणें सांगलें एक नवी इगोर्ज आमी बांदया. पूण ती 1567 वर्सां ती इगोर्ज बांदूंक सुरू केली आनी मागीर 1640 वर्सां तेचें उद्घाटन जालें. म्हणजे उक्ती जाली ती. ही केन्ना जाली? 1605 वर्सां. 11 वर्सां लागलीं बांदपाक. ताका 22 वर्सां लागलीं. बरीच व्हडली आसा ती. थंयसर कितें विशेश आसा? व्हडली इगोर्ज ती, पूण थंयसर पळय घांट आसा. ते घांटीक म्हणटा गोल्डन बेल, भांगराची घांट म्हणटा ती. कित्याक ती एकदम बरी वाजता आनी सगल्याक. आमी भुरगे आसतना हांव आलदोणचो थंयसर पयल्यान आमकां आयकोंक येताली. सकाळीं 4 वाजताली ती आनी 4:30. तर तेन्ना आमी ते आयकताले. उठून ते आयकोपाक आमी उठताले खास. पूण ती इगोर्जेन कितें म्हूण सांगलेलें आसा? इगोर्जेन सगलो लोक येता आनी देवाक बोसता. पयले वाचपान सांगलां सगलो लोक येतलो, क्रिस्तांवच न्हय, बाकीचो सगलो लोक देव मंदिरांत थंयच्याय येतात न्हय. म्हणटच मंदीर म्हणजे जसर देवाची बोजवण करता. आमी क्रिस्तांव देवाची बोजवण हांगसर करता. आमकां कसलो देव आसा? पवित्र ओस्तांत. म्हणजे जेजू आमकां उण्याच्या रुपान हांगसर अणभवूंक मेळटा. पूण थंयसर आमी पळयतना सांत इनासा भाशेन पळयात. फाटल्यान पळयात, सांत इनास आसा तो ओस्ताक पळयता आनी ताका एक देखोण दिसता. ताका कितें दिसता? वयर बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. सदांच जेजू एकटो केन्नाच ना. तो बापाय बरोबर आनी पवित्र आत्म्या बरोबर. जितले फाटी आमकां जेजूचो अणभव घडटा तेन्ना आमकां बापाचो आनी पवित्र आत्म्याचोय अणभव घडटा. हिंचर घडटा तो देव मंदिरांत खरो, पूण ताणें आमकांच आपलें मंदीर केल्लें आसा. तो ताचो अणभव आमकां भितरूय आमच्या काळजांत अणभवूंक मेळटा. म्हणून हे भाशेन आमी तर कितेंय तर वायट कोत्ता म्हणटा जाल्यार जेजू तें सगळें धांवडावन उडयता, भायर काडटा आनी हे भाशेन तो आमकां नितळ निर्मळ करता. तर आमी भयणीनो आनी भावनो हें अशें कोत्ता आसतना आनिकूय सांत भक्तांची आमी आठवण करया. आयज गोंजालो गार्सिया तो बोमाय हिंचोर वसय म्हणटा पळय थंयसरलो. आनी तो कितें जालो? तो एका जेजुटा बरोबर
जपानाक गेलो बुरकोच आसतना 15 वर्सांचोच ताचो जल्म केन्ना जालो 1556 वर्सां तो मागीर जपानाक गेलो आनी जपानाक गेल्या उपरांत ताणें कितें काम केलें त्या पाद्री बरोबर सेबास्टियान गोंजाल्विसा बरोबर ताणें दोतोन शिकोवंक लागलो आनी जपानीज शिकून काडली 8 वर्सां तो थंयसर आसलेलो ताका जेजूट जावंक आसलेलो पूण ताका ती संदी मेळ्ळी ना म्हणटच तो फ्रांसिस्कन जावंक सोदतालो माकाव गेलो आनी माकाव गेल्या उपरांत तो एक व्हडलो वेपारी जालो खूब बिजनेस करूंक लागलो हे भाशेन तो मानिलाक आयिल्लो तेन्ना ताचे पोत्तून ते आदले पळय आवड आसलेली एक मोटवाशी जावच्याक तो तांकां वचून पोत्तून मेळ्ळो आनी ताका सादें काम दिलें तो आंडयो घासतालो थंयसर मातशें घर पुसतालो आनी बाजाराक वचून कितें हाडटालो ब्रदर आसलेलो तो म्हणून ब्रदरा भाशेनूच ताका ताणें पत्करलेलो मागीर थंयसर थोडे जापानीज आसलेले तांचे बरोबर तो वावरूंक लागलो कित्याक तो आदी जपानाक आसलेलो मानिलाक ते जापानीज आसलेले इतल्या म्हणसर ते पाद्री म्हणूंक लागले आमी मिसांव थंयसर घेवया जपानाक म्हणून ताका निवडलो कित्याक तो जापानीज जाण आसलेलो थंयसर गेल्या उपरांत ताणें खूब वार केलो आनी सगळीं व्हडलीं घरां बांदूंक लागलो तांची इगोर्जो घरां ते भशेन आनी तांकां मागीर थंयसर मरणाचें फर्मण मारलें क्रिस्तांवांक थंयसर 2 नासलेले म्हणून 1590 आनी 7 वर्सां तांचे सगळ्यांचे ताचेंच न्हय आनी 3 जाण जेजुटी आसलेले तांचे बरोबर पॉल मिकी आनी तांचे संगाती तांची हाडां आमचे कडेन हांगसर आसात म्हणटच तांकां 26 जाणांक खुर्सार मारून तांकां म्हणटा भाल्यांनी मारून उडयले हे भाशेन ताणें आपलें जिवीत देवा पासत वारयलें भयणीनान भावनो देवाचें आमी मंदीर आमी देवाक आमच्या सगळें बरे भाशेन बाळगून दवरूंक जाय आमच्या हात अशें वण्टीन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक एकवटान रावया आनी तो आमचें सगळें बरेंपण उतरांनी कन्यांनी चालींतल्यान करतलो आनी हो अणभव दुसऱ्यांकूय मेळटलो आनी भाशेन आमी देवाच्या पवित्रपणान भाग घेतले हांव सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासून मागया ही जी इंतेसां आसात तीं आनी बाकीच्यांनी जी आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तांकांय आमच्या मागण्यांत धरून आतां आमी सगळ्या संवसारा पासून मागया सर्पदितरान काकलूच सादेरावा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय संवसार बोर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता हे पिडेचेर अभ्यास करतेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आनी सायबा तुवें हें वॅक्सीन सगळ्या संवसाराक आतां घडून हाडलेलें आसाय ताचो वायट परिणाम जायनासतना तांचो बरोच परिणाम सगळ्या लोकांचेर जावन आमकां त्या पेस पिड्यांतली सुटका दी म्हणून आमी तुजे कडेन मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन C21 page 37 कितें घालताय त्या उंड्यान कितें घालताय त्या उंड्यान कितें घालताय ते कालशी यादनीक बाबाच्या हातान कितें वेरी दवरताय म्हजो वोत्पो आनी खूब म्हजे काळीज आनी मोग म्हजो संतोष आनी दूख सगळी म्हजी चिंता तुजोच उगडास कोत्ताय तूं तुजीच पासत क्रिस्तांव तूं जेजूच्या बलिदानान आनीक
भणीन आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदिदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुवें हें तुजें घर तुजे पवित्रतायेचे मोहिमेन भरलें त्या दिसाचो आमी उगडास कोत्ता आनी आमकांच तुका सदां मानवता तसली बोली कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पर वाताय उबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओयोश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीधर आनी शासनाच्या देवा सोर कालयेन सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मनाक हें दिसतें घर बांदूंक तुवें आमकां उदारपणान फाव केलें. हांगा तूं तुजेशी चलून वेतोल्या तुज्या वाटसुरे कुटुंबाक थांबोन आसतना तुजे कृपेचो आदार दिताय. तुजे आनी आमचे मदें एकवट आसचो म्हूण तुवें अगणीत जाणवायेन आनी मोगान येवजिलें. ताची तूं ह्या घरांत विचित्र संस्कारांनी खुणाक दिताय आनी तो खरेपणी घडोवन हाडटाय. कित्याक हांगा तूं जिव्या फातरांचें तुजें मंदीर बांदीत आसाय आनी शेकान शेक पृथ्वीचेर जेजूची गुडात कूड आमची पवित्र सोबा विचित्र तरेन तूं वाडयत आसाय. हे परी सुर्गीच्या जेरुजल्यांत ती शेवटी संपूर्ण जावन आमकां तुज्या शांतीचें दर्शन भोगूंक मेळटलें. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक सांगाती तुज्या मोहिमेच्या मंदिरांत तुज्या थोरपणाची आमी स्तुती गायता. Povit, 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 Dolbaranzo sorvispor tu, Konkani sor mola, Dusha voi boa, Usorgitu kazor, Usorgitu kazor, Sorvespor acelavi etata kazoi, Usorgitu kazoi zo. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वासलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणीक करोराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गूट परगोटुया. Somia Jesu amio undo kata, ani ekachi lepieda, title pauti tu voi boaneso, ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उणोवणी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरांचो लॉरेन्स, माथ्यो, विक्टर, चर्चिल ह्या हांची काकूत कर. ती तुका ह्या संवसारांत तुवें तांकां आपोवन व्हेली. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तांचो ती मेली, ताचेच बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्यान सोमेस्तांक तुजें परचडीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन दौरमदूत आनी सर्वकांनी तुका मानवले आनी ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदिदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. सगळी आमची मागणी देसा मनांत धरून आतां आमी भक्तीपणी जेजूच्या एकवटान हे मागणी म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक मोक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दौरमदूतांक पडली आनी आतां आमकां सोर आनी घराचेर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी ताची शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत येवूं हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टां. तुजे सरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. Shelang Kaundar, page 74, D46. So thou sancta, Shelang Kaundar, Moji vorvi, Bitor solar, Zatlo salvar, Sorov taka subamudar, Sorov taka subamudar, Tiuta viswas tuji,
Jésus, et cassidan do forsomo, Dieu ta viswas tuji, Dieu ta viswas sodan suji, amashilia golia Jésus, et cassidan do forsomo, solga sakon, ailan devon, dusmanantli sorun diu, moja sheliang, mojil cheliang, ailan geyun, ailan geyun, sasling jiwi, moje bantu, sasling jiwi, moje bantu. Dieu ta viswas tuji, Dieu ta viswas sodan tuji, amashilia golia Jésus, et cassitan do forsomo. Dole dampun Jesu kami koton wo wel saria. जोशी भाशेन भगवान फ्रांसीस शेवेरान आनी सगल्या सांत भक्तांनी आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक समोर पिलें. त्याच सुत्रांनी आमचें जिवीत आतां आमी जेजूक समोर पुया. घेदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. आमेन. मागुया. सुर्गीचे बापा, ह्या पवित्र दिसा पवित्र रितींनी आमी तुजी भक्ती केल्या, तिचो आमच्या आत्म्यांक फायदो मेळ्ळा म्हूण आमी वळखता. ह्या तुज्या घरांत तुवें आमकां दिल्लो संतोश आनी आशिर्वाद घेवन आमी आतां आमच्या जोण एकल्याच्या घरा वेता. तुज्या आशिर्वादाचो फळ आनी काळजाचो संतोश सदां सांबाळूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. आयज सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेले म्हणटूच पेट्रोल पंप उपरांत सुमार 200 मिटर दावे वाटेन एक सुपिल्लें कपेल आसा. तें सायबाचें कपेल म्हणून आमी मानता आनी थंयसर आयज 10 वरांचेर मीस जातलें. थंयसर खूब मिलाग्री जातात. बांय आसा, लोक थंयसर येवन न्हांवता. गव्हर्मेंटान आमकां तें दुरुस्त करून दिलेलें आसा आनी आमचो लोक म्हणल्यार हितून भक्तीन थंयसर येता. तर आयज थंयसर आमी वेतल्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. भगवान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोणेकल्यान आपणाक जाय तें भगवान फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शास्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबेन बापाक वाखाणटा. आमेन. T9 page 206 206 Argandita Tuk Saibini.